नमस्कार. कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत असा. ह्या बालकाक कान ऐकनात, उलोवंक बी शकना. कारवारच्या वसती शाळेत शिक्षण शिकते आशिल्ले ह्या बालकाले वय 14 वर्स. गेल्ल्या काही दिवसाच्यान बालक ना जाला. आपलो पूत ना जाल्ले बद्दल विशय कळतरेत आवय येवन फोटो सगल्याक दाखयतेत ना जाल्ल्या चेड्याक सोदूंक लागला. बिदर जिल्ह्याच्या बाल्की तालुका बारसंगी ग्रामाचो दिव्यांग बालक अलिशा शेषराज सुरेंशी हेका कारवार शहराच्या आशा निकेतन केपो आणि मनभुरग्याल्या शाळेक दाखल केल्ले. 6वी शिकतेत आशिल्ले अलिशा नोव्हेंबर 14 तारखेक तेका शाळेक पावयले. कोविड कारणान इतले दिवस शाळा बंद आशिल्ली. इतले दिवस घरात आशिल्लो अलिशा नोव्हेंबर 14 तारखेक शाळेक येयलो. पण डिसेंबर 28 तारखेक सांजेचेर हो बालक कोणाक बी सांगनासतना शाळेच्या फाटल्या दारांतल्यान भायर गेल्लो अशें कळून येयलां. हो बालक ना जावन आतां 2 आठवडे जावन गेल्यार बी हेगेलो अजुनी पत्तो लागलो ना. आपलो पूत ना जाल्ले कळतरेत कारवार येयली हेगेल आवय पुताल फोटो घेवन मेळी लोकांक विचारता. ना जाल्ल्या आपल्या पुताक सोदून दिया म्हणून रडता. डिसेंबर 28 तारखेक सांजेचेर कारवार बस स्टँडाचेर येयले बद्दल कारवार शहराच्या CCTVत रेकॉर्ड जाल्लें आसा. पण बस स्टँडा वयल्यान खंयच्या बसाचेर चडलो आनी खंय गेलो हें कळून येयलें ना. तो भुरगो ना जाल्ले बद्दल कारवार टावन पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दाखल जाला. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಓಡೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರು. ಇವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಜ್ವರ, ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಇವನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮೂರು ಬೀದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಊರು ಅಂಕಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೀರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತದ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು नरसिंवा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. केळी पानां केळी झाड केळी गडाय आंब्या पानां तोरण 5 जातीचे जोडगिरी फळां बेलपत्री तुळसी बासिंग लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल फुलाहार अवळा माळ पूजेचे कपडे पूजेची आयदनां मडकी पूजा होम आयदनां शेणी होमा काडी नवग्रह काडी शंख रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात. तशेंच गायची दूध शुद्ध तूप मोदक बेसन लाडू बुंदी लाडू करंजी चकली आपेमेडी लोणचे मव पातळ गोड अलग अलग पापड चटणी पावडर होममेड मसाला पावडर शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर कडधान्य हे सगळे नरशिंव मार्केटात मेळतात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरशिंव मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरशिंवा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार.
गोंयच्यान कर्नाटकात प्रवेश करतल जाल्यार 2 डोस जाल्ले सर्टिफिकेट आनी 72 तासां भितरले RT-PCR रिपोर्ट बंधनकारक केलात. तेजेन गोंयच्यान कर्नाटकात वयतल्या वाहनधारकाले हाल जाते आसात. अनमोड चेकपोस्टार रॅपीड टेस्ट सुविधा ना आशिल्ल्यान प्रवाशाक मोलम चेकपोस्टार येवन रिपोर्ट घेवन वयचे पडटे आसा. जाल्यार मोलम चेकपोस्टार 2 सर्टिफिकेट पळोवन कर्नाटकांतल्यान गोंयांत प्रवेश दिते आसात. मात्र 1 डोस उरल्यार RT-PCR रिपोर्ट बंधनकारक आसा. अनमोड चेकपोस्टार 2 सर्टिफिकेट उरल्यार मुखार सोडू जाय अशी मागणी प्रवासी करते आसात. जाल्यार दोन्ही रिपोर्ट बंधनकारक केल्ल्यान गोवा बेळगांव मार्गार वाहनाची गर्दी कमी जाला. जोयडा तालुक्यातल्या रामनगरात मराठा भवन, कुणबी भवन, आंबेडकर भवन, गवळी भवन बांधील आसात. सद्याक हे भवन समाज कल्याण विभागातल्या ताब्यात आसात. तेमगेल ग्रामपंचायतीक हस्तांतरण करूंक सांगला. जाल्यार हे समुदाय भवन त्या समुदाय भवनाचे ट्रस्टचे नावार कन दिया अशी मागणी त्या समाजाचे पदाधिकारी करते आसात. हेच संबंध तेमी बुधवाराक रामनगर ग्रामपंचायतीत वचून ग्रामपंचायत अभिवृद्धी अधिकारीक अर्जी दिली. म्हणणं कसं आहे की आम्ही कुणबी समाजाला समुदाय भवन पाहिजे, आम्हाला सांस्कृतिक कार्यक्रम राहू दे, मीटिंग राहू दे, लग्नकार राहू दे, करण्यासाठी आमच्या समाजाला ते समुदाय भवन पाहिजे म्हणून आम्ही साहेबांना लेटर देऊन ते सँक्शन करून घेतलेलं आहे. ते काम पूर्ण झालेलं आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर जे BCM ऑफिस आहे तिकडनं पंचायताचे लेटर आलंय काय म्हणून की त्या लेटर BCM ज्यांच्या लेटरला समुदाय भवन चेक करा आणि तुम्ही हँडओव्हर घ्या म्हणून त्याने दिले. आमचे एक बेडिके काय म्हणजे आमची काय इच्छा म्हणजे आम्हाला ते समुदाय भवन आमच्या समाजाला हँडओव्हर करावं आणि आमच्या समाजाच्या कार्यक्रमासाठी त्यांनी सपोर्ट करावं. आणि जे काय आमची इच्छा आहे ते काय आमच्या लोकांना समुदाय भवन पाहिजे म्हणून बांधलेलं आहे. ते लोकांच्या कामासाठी किंवा लोकांच्या जे कार्यासाठी सांस्कृतिक प्रोग्राम राहू दे किंवा आपले लग्न कार्यासाठी त्या लोकांना अनुकूल करून द्यावं एवढीच इच्छा होती. म्हणून आम्ही हे पंचायत PDO आणि अध्यक्ष मॅडम त्यांच्याकडे लेटर देऊन 5 जानेवारीक सांजे 6 वाजता पंचगंगा एक्सप्रेस कारवार रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वयल्यान वयते आशिल्ली. तेन्ना चालू गाडीत चडचे प्रयत्न करतलो एक व्यक्ती बॅलन्स ना जावन प्लॅटफॉर्म आनी ट्रेनमध्ये खाती पडचो आशिल्लो. थंय उपस्थित आशिल्ल्या ऑन ड्युटी स्टाफ कॉन्स्टेबल नरेंद्र हेमी अत्यंत हुशारीन तेमगेल जीव वाचयलो. तेज नंतर कारवार निरीक्षका मुखार तेमचेर प्रथमोपचार केले. विचारपूस करतरीत त्या व्यक्तीन आपणालें नांव BM देसाई आसा. हांव बेंगलुरू डिफेन्स ऑफिसात काम करता. तेजेन बेंगलुरू वयतालो. थोडे सामान घेवंक ट्रेनींतल्यान सकल देविलो. तितल्यात ट्रेन सुरू जाली. चालू ट्रेनात चडचे प्रयत्न करतरीत मागेल बॅलन्स गेलो अशें तेमी सांगले. तेमगेल सोबत वयतल्याक फोन करून तेमगेल बॅग सांबाळून दवरूंक सांगले आनी मुखार ट्रेनीन तेमकां बेंगलुरू धाडले. जीव वाचयले बद्दल देसाई हेमी ऑन ड्युटी स्टाफ कॉन्स्टेबल नरेंद्र हेमगेले आभार व्यक्त केला. चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिझल्ट बी मेळटी आसा. त्याचे खातीर आम्ही लॉन्च करते आसात. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल. आणि सद्याक संधिवात आणि जॉईंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाडू लागल्यात. उठल्या बसू जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉईंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. कर्नाटका प्रवेश करूंक RT-PCR रिपोर्ट कंपल्सरी केल्ल्यान कारवारच्या माजाळी चेकपोस्टाचेर गोवा सीमा भागाच्या काही लोकांनी विरोध केल्ली घटना घडली. गोवा राज्यात कोविड प्रकरण दिवसांदिवस वाडत आसा. पॉझिटिव्हिटी रेट बी जास्त जाला. नवीन वर्साचे आचरण करूंक गोवा गेल्ल्या जास्त लोकांक कोविड पत्तो लागला.
परिणाम असो जाला एक दिवसाक 10 ते 20 केसीस मेळटाले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आता एक दिवसाक 200 पेक्षा जास्त केसीस पत्ते लागू लागलात. तेजेन क्रम घेयले जिल्हा प्रशासनान महाराष्ट्र आणि केरळच्यान येवच्या लोकांक लागू केल्लो नियम गोवाच्या नेतेल्याक बी लागू केला. कर्नाटकात प्रवेश करतले जाल्यार 2 डोस वॅक्सिन आणि 72 तासां भितरले RT-PCR कोविड निगेटिव्ह सर्टिफिकेट कंपल्सरी केला. तेजेन गोवा सीमा भाग जावन आशिल्ले पोळेम, लोले आणि इतर लागीं आशिल्ल्या गांवच्या लोकांक त्रास जाते आसा. ह्या भागाचे लोक जास्त कारवाराचेर अवलंबून आसात. नुस्तें, भाजीपालो आणि इतर आरोग्य सेवा सुद्दां हेमकां कारवारची गरज आसा. तेजेन गोवा सीमा भागाच्या लोकांन माजाळी चॅकपोस्टा लागीं आवाज केलो आणि RT-PCR कंपल्सरी केल्ले फाटीं घेया म्हूण मागणी केली. 2 डोस वॅक्सिन घेयले उरल्यार मात्र कारवाराक प्रवेश करूंक दिया म्हूण बी सांगले. गोवा सीमा भागाच्यान येयले 200 पेक्षा जास्ती लोक माजाळी चॅकपोस्टाचेर येवन आवाज केले. ह्या वेळाचेर कर्नाटका पोलीस आनी गोवाच्या लोकां मदीं वाद बी जालो. RT-PCR कंपल्सरी केल्लो आदेश फाटीं घेयन जाल्यार कर्नाटकाच्यान गोवाक येवचे वाहन सुद्दां थांबयतले अशें तेमी ताकीद दिली. पण कर्नाटक सरकाराल्या आदेशा प्रमाणे आमकां काम करचें पडटलें आनी आमी काम करूंक दिया अशें कर्नाटका पोलिसान सांगले. नंतर थोड्या वेळान चॅकपोस्टाचेर जमिले गोवा सीमा भागाचे लोक वापस गेले. कोरोना सेकंड वेव्ह येईल तेन्ना गोवा प्रवेश करूंक RT-PCR कंपल्सरी केल्ले. तेन्ना कारवारच्या काही लोकांन कारवाराच्या लोकांक हितूंत सूट दिया म्हणून घेवन मागणी केल्ली. तेन्ना गोवा सरकारान प्रतिसाद दिलो नाशिल्लो अशें पोलीस सांगतात. एक रिक्वेस्ट दादागिरी नहीं कर सकते. हम पहले ही बोलते हैं अपया है अंगा अपया है लोकला ये मैंने रूट का मेरे में आपको क्या बोला है? मैंने जो बोला अलग पर बोला मैं नहीं लेके जाऊँ अलग पर मैं नहीं लेके जाऊँ. मैं क्या बता रहा हूँ रूट का अलग पे नहीं हम लोग सभी लोगों को मालूम है कैसे डिफर करते हैं हम लोग मालूम है 3 तारीख से आप लोगों ने हम लोगों को क्या बताया रूट पर पहुंच गए सर. रूट को डाइवर्ट मत करो. रूट तो नहीं आप जैसे RT-PCR किया हम लोगों ने वो बोलिए लेकिन वो करता है ये करता है वो रूट का डाइवर्ट मत. आप लोगों जिन लोगों के पास RT-PCR है वो अंदर आओ वेलकम. वो लोग मर गए. बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, मेडिसिन नहीं मिला. कौन जिम्मेदार है? अभी भी वापस उन लोगों को मारने को देने का हम लोगों को. दोनों कलेक्ट. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आरोग्य कार्यकर्ता आणि कोमार्बिड आशिल्ल्या 60 वर्स वयापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांक कोविड प्रिकॉशन डोस लसिका दितेत आसात. जिल्हा स्तराचे बुस्टर डोस वितरण कार्य कारवारात सुरू झाला. जिल्ह्याच्या सगळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका हॉस्पिटल, सार्वजनिक हॉस्पिटल तसेच कारवार मेडिकल कॉलेजात लस वितरण कार्य जाते आसा. दुसरे डोस घेयले 9 महिन्यानंतर किंवा 39 आठवड्यानंतर मात्र प्रिकॉशन डोस लसिका घेवंक शकतात. हेजे पयलीं घेयले लसत प्रिकॉशन डोस म्हणून घेवन दिते आसात. सेकंड डोस घेवन 9 महिने जाल्ले 20,000 लोक जिल्ह्यात आशिल्ले बदल आरोग्य विभागान लिस्ट तयार केला आणि तेमकां कॉल करून घेवन लस दितले अशें जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शरद नायक हेमी सांगले. ಇಂದು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರಿಗೆ 3ನೇ ಡೋಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡೋಸನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ 50 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಆ ಡೋಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ 2ನೇ ಡೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಡೋಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡೋಸ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 20,000 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 56,000 ಆಗುವಷ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡೋಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಕೋವಿನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. 3 ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಡ್ಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾವೇನು FW ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ.
उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना प्रकरणाची संख्या वाढतेच आसा. कितले बी कंट्रोल करूंक प्रयत्न केल्यार बी कंट्रोलाक येत ना. बुधवारा एकच दिवसाक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 224 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. त्यापैकी कारवारात 119, अंकोला 14, कुमटा 15, होन्नावर 8, भटकळ 28, शिर्शी 7, सिद्धापूर 5, येल्लापूर 18, मुंडगोड 2, हळयाळ 5 आणि जोयडात 3 पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 57,095 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळिल्ली. त्यापैकी 55,781 लोक ट्रीटमेंट घेवन बरे झाले आणि 721 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 793 लोक मरण पावलात. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल्लो सगळे तरी पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.